क्रिस्ताची शांती तुमचे सवे आसो. इसाया प्रावाराच्या ग्रंथाच्या 20व्या अध्यायांत आमी वाचता. देव इसाया प्रावादीक ताच्या नेसाणखाण 3 वर्सां विण गोबोवंक आदेश दिता. हाचो अर्थ कितें? कित्याक इसायान खनिश्ट नेसणार विण गोबोवचें पडलें? इस्रायलाचो इतिहास आमी वचून पळयलो तर इजिप्ताच्या गुलामपणांत सुटून देवान इस्रायल परचेक बसायल्ल्या गांवाक हाडल्या उपरांत मुखार कितें जातलें म्हूण देवाक कळीत आसलें. थोड्या काळा उपरांत हो लोक फाटलें सगळें विसरतलो आनी तांणी वस्ती करच्या शेजारी गांवांनी आसच्या लोकांच्या आचरणांक आनी तांच्या देवांक तो भुलतलो म्हूण देव जाणा आसलो. त्या देखून कितेंय जावं, कितलेय कश्ट येवं वा तांचेर आकांत आनी झुजाची अनवरां येताना तांणी हेर राष्ट्रां संगी सल्लो करूंक नजो आनी आपणाचेर भरवोसो दवरिजय म्हणून देवान फरमायल्लें. कित्याक म्हळ्यार देवच जावन आसलो इस्रायलाचो राय आनी तांकां सर्व अनवरांतलो राखचो मजतदार. पूण हे इस्रायलीत देवाचें कांय आयकतात? आमी जाल्यार करूंक नजो म्हणलेंच चड करचें वय मू. तशेंच हाणीय केलें. सामुएल राया उपरांत इस्रायल राज्य इस्रायल आनी जुदा म्हूण 2 भाग जालें आनी ताचो इतिहास व्हड आसा. फिलिस्तिया जुदाचें शेजारी राष्ट्र आनी त्या राष्ट्राचेर असिरियान धाड घालून आशदोद गांवाचेर जैत वेलें. त्या वेळार जुदाच्या रायाक आशदोदा उपरांत आपणाची सर्ती म्हूण नक्की जालें. देखून ताणें आपणाच्या भद्रते खातीर देवान सल्लो करूंक नजो म्हणल्यार इजिप्त आनी इथिओपिया संगी सल्लो केलो. कित्याक म्हळ्यार त्या काळार इजिप्त भोव बळिश्ट जावन आसलें आनी ताका सलवंक कोणाच्यानी साध्य नासलें. पूण देव तसल्या इजिप्त देशाक असिरिया मुखांतर सलवून तांकां विणगी करतलो आनी तांकां पळोवन लोक हांसतलो आनी तांचेर पातयल्ल्यांची गती तशीच जातली. त्या देखून इस्रायल घरांनी इजिप्ताच्या भद्रतेन न्हय बगर निजा देवाच्या भद्रतेंत आसूंक जाय म्हणलोच हाचो अर्थ. जेन्ना आमच्या जिणेंत अभद्रती येता तवळ आमी खंयसर भद्रती सोदता? आमच्या आस्ती बदकांत, आमच्या इन्फ्लुएन्सांत, आमच्या प्रभावी फुडाऱ्यांच्या वळखींत. ती भद्रती खंयच्या वेळार अभद्र जातली म्हूण कोणूच नेना. संवसाराचे सडावत मनीस तांकां लाभ आसल्यार मात्र कोणायच्या गरजेक पावचें आसले. आपणाच्या नांवाक वा भद्रतेक संचिकार आसा म्हूण कळल्यार आपलो मनीसय परकी जाता. देखून आपल्याच सत्तेचेर पातयेवन उडोवंक गेल्यार प्रभावी मनीसय विणगो जाता. जर आमी नीट वाटेन चलोवन आमच्या गरजेंत देवाचो आदार मागता तेन्ना देव केन्नाच आमकां सोडून घालना. तर आमच्या अभद्रतेंत देव आमचें फर्स्ट ऑप्शन गी या लास्ट ऑप्शन?